Ergando Casamian Jesu, Hoglapto Casamian Jesu. Jesu Christa de Mogacho Benino, and Divyawani Live YouTube channel Vikshakano and subscribe Sarsano. दिव्यवाणी लाइव यूट्यूब चॅनल एक आध्यात्मिक स्वार्थेचे चॅनल या चॅनलाद्वारे सबार याजाक रिलिजियोसा आणि लाईक स्वार्थेचे मिसाव करतात आणि याच्या मालक विनोद घंगोळी थाणे हे दिव्यवाणी लाइव यूट्यूब चॅनल एक मिसावाचे चॅनल जावन ताने हे काम या वावरू या मिसाव हाती घेतला सबार याजाक सबार रिलिजियोसा तशेंच सबार लाईक सुवार्थेचे मिसाव या चॅनलाचेर दिते आसात आनी अशें गेल्या त्या वर्सा हांवें बोरवसाची सुवार्ता म्हणून नवो सोल्ल्याची 27 बुकां विशयांत शिकोवण दिल्ली सुमार 193 193 एपिसोड आम्ही सगळ्या 27 चॅप्टराचे केल्ले आसात ताजे उपरांत आनी ताजे पयल्यांत हांवूनी आमी या सांक्रामीक पिडेच्या काळार सुवार्थेचें काम म्हणजे इगर्ज्यो बंद जाल्ल्यो लॉकडावन जाल्लें त्या खातीर मिसाची बलिदानां ऑनलायनार ज्या कोणाक घरा हांतुरणार आसात पिडेंत आसात या कोविडा निमती वचोंक जायना तांच्या खातीर म्हणून एक हिलिंग कित्याक येवकारिस्त आमकां गूण करता येवकारिस्त आमी देवाक अर्घ दिवचें आनी येवकारिस्त आमकां सुमया सांगाता एकवटायता खंडीती आमकां एक दीस न्हय एक दीस इगर्जी वयचें बाग रेट्रीट सेंटराक वयचें बाग आमकां मेळटलें म्हणून आमचो बोरवोसो तो निराश जावचो ना पूण जाल्यार आत्मीक रितीन आमी बुडवून जावंक हसली आमचे आत्मीक कार्य आमकां सहाय्यक जातात तशेंच हर एक दीस सकाळी 7 वरांक दिसपडतो नियाळ हांव दिते आयलां देवाच्या कृपेन देवाच्या मजतीन पयलें वाचप अंतर्गीत दुसरें वाचप आसल्यार दुसरें वाचप तशेंच वांजेल तशेंच वांजेलाचे गडिती आमी ते वाचून नियाळ दिवन तुमच्या खातीर मागते आसा आनी एक म्हाका प्रेरण जालें स्वार्थेचो उजवाड म्हणलें एक काम आमी आरंभ करयांगे म्हणून मिसांव आमी आरंभ करयांगे म्हणून आनी ताका हांवें दिव्यवाणी लाइव यूट्यूब चॅनलाचो मालक विनोदा कडेन विचारतना संतोशान तो ओपलो आनी हें हांवें आरंभ करचें जावन आसा सिराकाच्या ग्रंथांत हांव एक ग्रंथ साद जाता तितल्या मट्टान एक ग्रंथ आमी नियाळून पळोवया आतां हांवें पयलो जावन घेतला सुवार्थेचो उजवाड जावन आमी घेतला सिराकाचो ग्रंथ सिराकाच्या ग्रंथांत सुमार 50 अवस्वर आसात सुमार 50 अवस्वर आसात हाज्या उपरांत किर्तनांती आमी पळयण करया म्हणून एक आशा आसा प्रवादीच्या बुकांत 51 आसा तातूंत निमाणो अवस्वर परिशिश्ट आनी सिराका विशयान आमी आयकुचें जाल्यार सिराकाचें पुस्तक क्रिस्तपूर्व सुमार 200 तावन 180 म्हळ्यार 200 to 180 ह्या वर्सा मध्ये हेब्रेव भाशेन बरयलें बेन सिराच्या नातवान इजिप्तांत क्रिस्तपूर्व 132 म्हळ्यार 132 वर्सा ग्रीक भाशेन ताचो तर्जुमो केलो हेब्रेव भाशेन बरयलें ग्रीक भाशेन तर्जुमो जालो 19व्या शेकड्या पर्यंत पुस्तकाचो हेब्रेव पाठ उपलब्ध नासलो म्हळ्यार तर खंयचो उपयोग करतले ट्रान्सलेट जाल्लें ग्रीक उपयोग करतले ताच्या ग्रीक आनी लातीन तर्जुमाची मात्र वळख आसली पूण 1896 म्हणजे 1896 त्या वर्सा खैरोच्या एका पुरातन सिनागोगांत म्हळ्यार सबार आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट म्हणून आसा ती सबार संशोधन करते आसात संशोधन करतना सबार आमकां वस्तू मेळ्ळ्यो आसात एक सांगणी अशी येता कशें बायबलाच्यो थोडी हातूं पापिरस म्हळ्यार एक आमच्या गांवांत एक तण जाता तुमी ते इस्रायलाक गेल्यार पळयता ते तण जड त्या जड धाडून ते एक पेपर करतात पेपरा बरी आनी ताचेर 3 तान बरोवंक जाता ते कितें करतले तें बरोवन तें तितलें स्ट्रॉंगी पळय ताची टेक्नॉलॉजी तें पाड जायनातलें हें उलपन घाडीचें तितलेंच
त्या खातीर कितें केलें ह्या मॉनेस्ट्री वयर पुरो कुमरान म्हूण आमी आयकता. कुमरान म्हणल्या कडेन मोठो वाशांची एक जागो आसलो, थंय देवाचें उतर आसलें, पोरनोसलो वाचताले. ताणें कितें केलें ही तांचे वयर आक्रमण जाताना हे पवित्र सल्लो पाड जावं नजो म्हणून आमी त्या वेळार स्क्रोल म्हणटा सुरळी तांणी काय केलें व्हडल्या व्हडल्या ह्या आमी म्हणटा बाणांनी मांडे कळश्या बरी म्हळ्यार ते मांड जाल्यार व्हड्ड आसता, मांडे व्हड्ड असतात पूण मातयेचे कळशे. त्या कळशांनी कितें केलें ताच्या भितर ही स्क्रोल म्हणटात न्ही तांणी सुरळी ती दवरली आनी बंद करून तांणी तें पूर्ण दवरलें. तशें कितें जालें एक फावटी कितें जालें गे म्हळ्यार एकलो तरणाटो भुरगो तो गोवळी सरयतलो, बोकऱ्यांक सरयतलो, गोवळी असो बोत जावं बरो. भुरग्यांक कितें खबर येतना तण काडचें, फातर उडोवचें अशें तो त्या वाटेन वेताना तो फातर उडोवंक लागलो त्या गुड्याक. ताची सोय थंय कितें शब्द आयलो ताका. शब्द आयलो म्हणटा परतून फातर उडयलो, परतून शब्द आयलो आनी अशें पळया देवाचें कशें आर्किओलॉजिकल ह्या तांकां सोदूंक अवकाश ह्या प्रेरण मेळ्ळें गे म्हणून थंय पळयतना ताका एक कळशां बरें दिसलें. उक्तो करतना तातूंत थोडीं पेपरां ताका कळीत नासलें, ताणें व्हरून विकलीं, तांणी पयशां घेतलीं, तांकां कळ्ळें हें बरें मोलादीक म्हणून. बागेरे दिसे चरक्या फाटल्यान ते आयले. ही एक काणी आसा. अशें थंय खंय न्हू त्या जाग्याचेर तांकां खबर मेळ्ळी आनी तो जागो कुमरान अजून गेलेले आसा. थंय तावन सबार ह्या पापेरस म्हणल्या त्या हातूंत बरयलेले बुकाची झळक ह्या इब्रू भाशेन की दुसऱ्या ग्रीक भाशेन आमकां मेळ्ळी आसा. आनी हें बिब्लिकल बॅकग्रावंड आमी शिकतना कसो बायबल आरंभ जालो ताच्या विशयांत ही माहिती. आनी 1896 वर्सा कायरोच्या एक पुरातन सिनागोगांत पळया जावं पुरो पयल्या सिनागोगांत हे बरोवपाटाचे 3 भाग मेळ्ळ्यात. म्हळ्यार सिराकाच्या बुरकाचे 3 भाग मेळ्ळ्यात. हाच्या उपरांत कुमरानांत हांवें तुमकां सांगलां कुमरानांत आनी मसादांत आनीक थोडे ल्हान भाग मेळ्ळ्यात. अशें ओट्टूक घालून हेब्रेवांच्या धर्मग्रंथांत सिराकाच्या पुस्तकाक स्थान ना. तांच्या पुस्तकान 39, आमच्या पुस्तकान 46, 39 + 7 हाका ते अपोक्रिपा म्हणटात. पूण हे देवातून प्रेरण जाल्ले म्हणून कथोलीक पवित्र सभा पाती येता, थिओलॉजियन्स म्हळ्यार दैवशास्त्रज्ञ हे सत आमकां कळीत करतात. प्रोटेस्टंट क्रिस्तांव कितें करतात तांकां 16व्या शेंकड्यान ते आयले, तांकां आमचे वट वचोंक नाका. त्या खातीर हेब्रेवाचे 39 बूक आनी जे नव्या सोल्ल्याचे 27 त्या खातीर तुमी फुडें प्रोटेस्टंट बुकांत 66 बूक मात्र आसात. ते 7 बूक रेकॉग्नायज करनात. ताका कारण इतलेंच तांकां कातोलीक वट वचोंक नाका. ते ऑटोमॅटिकली आमकां कळटा. जाल्यार आतां मस्त रितीन आमी एकामेका सहकार दिवन ट्रान्सलेशन करते आसा, एकवटा खातीर पवित्र सभा वावुरते आसा आमी मागया. पूण कथोलीक पवित्र सभा ते प्रेरीत म्हूण मानून घेता आनी आपल्या बायबलांत ताका स्थान दिता. नव्या सोल्ल्यांत विशेष करून जाकोबाच्या पुस्तकांत आनी पुर्विल्ल्या क्रिस्ती बरपांनी सिराकाच्या पुस्तकांत त्या विशयाचो उल्लेख केला आनी थोड्या कडेन तो उतरान उतर केला. बूक हांवें सांगलें तुका 50 आनी 1 चॅप्टर आसात. कसो एक डिवायड केला. सिराकाच्या पुस्तकांत विशय एक निर्दिश्ट मंडावळीन दिवंक नात तरी हे पुस्तक 2 भागांनी विभाजन करियेत. पयलो भाग सांगण्याचो संग्रह, दुसरो भाग देवाची महिमा. आनी अशें आमी हांगा पळयता प्रकृतींत तशेंच इस्रायलाच्या इतिहासांत पुस्तकाच्या सुरवातेक भाशांतरकर्त्याचें निवेदन आनी सोमतेक 2 परिशिश्ट आसात. त्या खातीर आमी पळयता पूर्व निवेदन हांवें तुमकां त्या म्हज्या पयल्या आवाज स्वरांत विवरण दितना सांगलां. त्या खातीर आज हांव तुमकां सांगचें इतलेंच. सिराकाचो ग्रंथ आमी नियाळया. हरिएका शनिवारा सांजेर 7 वरांक आमी हें दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलाचेर प्रसार करतले. कोणें सबस्क्रायब करूं ना सबस्क्रायब करा, बेल बटन दाबा. तुमकां तुमच्या मोबायलांत वॉट्सॅपाचेर ते येवचें तुमकां कळटलें. ह्या तुमच्या मोबायलांत तुमकां जागवण दितले. तितलेंच मात्र न्ही, सुवार्ता फादर फ्रँकलिनाचें काम न्ही, आमचें सगळ्यांचें काम. हांव एक केवल एक साधन, म्हजें साधन कितें म्हळ्यार देवान म्हाका दिल्लें तेणें हांव उपयोग करता आसा. दिसपडतो नियाळ जावंक पुरो तुमी दुसऱ्यांक मुखार करा, फॉरवर्ड करा. तुमचे कडेन मस्त जाणांची वॉट्सॅप साबार जाणांनी म्हाका सांगिल्लें आसा फादर फ्रँकलिन आमच्या ग्रुपांत तुमचो सर्मो येते आसा. ह्या दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूबान आमचे सकड सर्मो आमकां मेळटात. कित्याक आमच्या मिसो नाका जाल्लें फेक गजल्यो मुखार करच्या की
सुवार्ता मुखार करचें कितलें बरें न्ही गे. आनी अकरेक निमाणें कितें जाता की म्हळ्यार सोम्याची सुवार्ता आमकां कितें जाय जंय हांगा सुवार्ता दिवचो या प्रसार करचो व्हरतो न्ही. सुवार्तेचो मूळ देव व्हरतो, जेजू व्हरतो. त्या खातीर आमी कितें करी जाय, ही सगळी सुवार्ता आयकून हांगा फ्रँकलीन या आमचें चॅनल कितें आसा तें ग्रेट न्ही. तें खाली मिसावाक उपयोग करचें साधन. आमी क्रिस्ता तेंची जाय, क्रिस्ताक साक्षाय जाय, आमच्या साल्वासावाच्या त्या येवजणेंत देवाच्या येवजणेंत आमी भाग घे जाय. आमकां सगळ्यांक तें शाश्वीत जिवीत मेळ्ळें जाय म्हणली आमची आशा. आनी अशें आमकां मात्र न्ही. त्या खातीर म्हाका मेळिल्लें कितें देवाचें प्रेरण हांव वांटून घेतां. आनी म्हजो भाव हें चॅनल चलोवचो चॅनलांत दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलांत तो प्रसार करता. 1000 लाखांनी लोक आयकता. कित्याक आमचे क्रिस्ती भाव भावडा सगळ्या संवसारांत आसात. तांकांय हें पावच्या खातीर तुमी प्रयत्न करा, तुमचो आमकां पाठिंबो दिवया. तितलें मात्र न्ही. हांवें सांगलें आमचे हर एक सुवार्ता जाल्या उपरांत ते कमेंट बॉक्स म्हूण आसात. तुमी कमेंट केली येत, तुमची तेसावां बरोवप येत. त्या तेसावां खातीर आमी मागता आनी तुमी दिल्ले आमकां ते संदेश कितें आसात आनीक चड सुवार्ता परगट करूंक आमकां प्रेरण जातलें. सबारपट हांवें चिंतलें आसा. म्हळ्यार हर एक दीस रेकॉर्ड करचें तितलें सुलाबेचें काम न्ही. हाज्या फाटल्यान एक व्हडलो वावर आसा. जाल्यार व्हडना. कित्याक हांव ह्या जाग सरलो सुम्या खातीर, सुवार्थेच्या मिसावां खातीर. आनी त्या खातीर तुमी मागता आसतना, तुमी असले संदेश आमकां थंय प्रेरण दिता आसतना आमी आनीकी चड आनी चड सुम्या खातीर वावुरया म्हणलें आमकां उत्तेजन मेळटा, प्रोत्साह मेळटा, प्रेरण मेळटा. तर मोगाचे भाव भयणीनो, मोरी आमची माय सुवार्थेची राणी आमच्या खातीर मागोवन दी. आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनला खातीर मागोवन दी. आनी ह्या चॅनलान फादर फ्रँकलिनाची मात्र न्ही, सबार याजाक, सबार रिलिजियोसा बोरी प्रोग्रामां हातूंत घालतात. आनी पळयल्यात म्हणजे सुमित्र याजाक ब्रदर्स कन्नडी भाशेन, कोंकणी भाशेन, इंग्लीश भाशेन आमी साथ जाता तितलें तातूंत आमी आमच्या आत्मीक जिविताक उपयोग करया आनी मुखार सरया. आनी ह्या प्रस्तुत काळांत हांव पॅन्डेमिकांत हांव देव आमकां राखून दी. आनी देवाची सुवार्ता आमकां उजवाड दिवन दी. त्या उजवाडांत क्रिस्ताच्या उजवाडांत समकोन एक दीस ताचे सांगाता जिवच्या बाग आमकां फावो जावं दी म्हूण हांव मागतां. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गां होगळापणी वाकाणें दिता. तुवें आमकां दिल्ल्या प्रेरणा खातीर अर्गां दिता. कितलोसो लोक आज तुजी सुवार्ते खातीर तानेला, आशेता, आयकता, तांकां आशिर्वादीत कर. कितलेशे जाणांक तुजे सुवार्थेची वळख ना, तांकांय तुजे सरशीत वाड. दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाचेर मालकाचेर भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. ही सुवार्ता हांव दिता आसतना म्हाकाय तुज्या आशिर्वादान भर. म्हज्या खातीर 1000 लाखांनी लोक मागता तांचेरय आशिर्वाद घाल. म्हज्या DCCचेर म्हाका पाठिंबो दिवच्या म्हज्या भावा ह्या जाकांचेर, रिलिजियसांचेर, लायक म्हज्या भाव भावडांचेर आशिर्वाद घाल. एका काळजान, एका मोनान निस्वार्थपणी तुजी सेवा करपा दी. जीं कोण पिडेशिडेंत आसात तांच्या खातीर हांव मागतां, तांकां भलायकी दी. जीं कोण तुज्या फेकोवणेक राखून आसात तांचेर आशिर्वाद देंवन येवं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान टच, ब्लेस, हील फॉर युअर ग्लोरी. जेजूच्या नांवान हांव आशिर्वाद दिता. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. बाबा फ्रँकलिन सोजो शिवमोगा दियेसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या मिसावां खातीर मागा. आमेन.